समोर सर्व आम्ही एकठांय जाल्या भक्तीनारी मना उतारे आयकून आमकां समर्पूण होवी ह्या बलिदाना या गव्या सरेक आसताळ्या उल्हास प्रिय देवा गीता गायनारी अर्गा दिव्या ताणे केल्या सरकारा मोगान भवन आनी भयणीनो देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या बरी आसात पुलगत्रेंतल्या आत्म्या वसोद मीस पेटयता डॉन कुटीना सांजूद वाडो प्रत्येक ते सवां बसोद मीस पेटयता अण्णा जोस बँगलोर देवदीन फादर फेलिक्स मॉरसाच्या आत्म्या वसोद मीस पेटयता केनेथ रोड्रिगस मादा तेरेजा वाडो देवदीन विन्सेंट पत्रावच्या आत्म्या वसोद मीस पेटयता केनेथ रोड्रिगस मादा तेरेजा वाडो कुटमांत देवदीन दल्ल्या आत्म्या वसोद मीस पेटयता फ्लोरीन पत्रावो मादा तेरेजा वाडो तशेंच पिरगस कुटुंबा खातीर पिरगजींतल्या सर कुटुंबा खातीर आनी कुटुंबांतल्या हरी एकल्याच्या त्या सवां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा तर ह्या वखदां आमची त्या सवां मागणी सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया सुमयाची मजत करपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागून घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाचें नांव आज आमी सद्या काळाचो चवथो आयतर संभ्रमता सांगतच जेजूक तेंपलान भेटयल्ली परब आचरण करता आयची देवस्तुती आमच्या समर्पणाची मिसांव जिवेव्या म्हणलो संदेश दिता जेजू त्यास समर्पण समाजीन संवसाराचो उजवाड जावन जियेलो आमच्याय हाती पेटयल्ले वात दिवन संवसाराचो उजवाड जावच्या मिसांव दिला ह्या दिशेन आयची देवस्तुती आमच्या मती उजवाडयता समर्पिता क्रिस्ती जिवितांत उजवाड जावच्याक जायती कृपा त्या सोम्या मारिफात ह्या मिसाच्या वेळार मागया क्रिस्ततय म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो सोम्या जेजूक तेंपलान भेटयल्लें फेस्त आज आमी व्हडा दबाज्यान संभ्रमता आनी हें फेस्त उडासा करता आमचीच भेटोवणी आमी देवाक केल्या आमी हरी एकलीन देवाक सेरवल्लीं जावन आसा तेगून आमचें समर्पण हरी एका दिसा आमी जियोंक आसा देवाच्या हजरपणांत आमी हरी एका दिसा आसूंक जाय आनी आमी उजवाडाची व्यक्ती जावन आमचें जिवीत उजवाडाचें करूंक आसा हेरांच्या जिविताक आमी उजवाड दिवंक आसा तर तसो सोमी संवसाराचो उजवाड जेजू आमकां हरी एकल्याक ताच्या उजवाडान बरोवन दी आनी ताच्या उजवाडाच्या हातेरान जियोंक जाय आसली कृपा लाभोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया तर आमी भेटोवंक घेवचें हें पवित्र बलिदान देवाक मानता तसलें जावच्याक आमी हरी एकलीन ना फावो पातकी म्हणलें वळखून घेता आसतना आमच्या समर्पणा प्रमाणे जियोंक सुकोवन पडलेल्या खातीर विशेश जावन आमी बोक्सांनी मागया पदकाची दूख उतरांनी वचून सांगात आमी म्हणया हांव पदकी सरपदार देवाक अनमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरण सांगता मनान चिंतून मनाव सरण वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडा अपराध ते बसून बगयेन सदांच हांव कामरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां अनमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सोमिया काकूत
Krista kakrut Krista kakrut somia kakrut somia kakrut महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उजगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सविचाराया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोन्याची सुप्रीचा बापाच्या एकट्या होता सोमिया देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या कोसात आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया सरपदवेदार आणि ससनाच्या देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आमचे मनशा सैब घेतले आणि ताका देवा मंदिरान भेटयलो तो दीस आमी संभ्रमता आमची काळजांनी मनां नितळ करून तुझे मुखार येवंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना मालाकी प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर देव अशें सांगता म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुतांक धाडटलो आनी तुमी स्वता तो सोमी अवचिस आपल्या मंदिरांत येतालो तुमी अतिरेकता तो कराराचो दूत येतालो म्हणटा दरबाराचो सर्वेस्पर ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकत तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावंक जायत कित्याक सोणाराच्या उज्या सारको दुब्याच्या करा सारको रुपये नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोणारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतालो लेवीच्या पुताक तो नितळ करतालो रुपया आनी भांगारा बरी तो ताका निर्मळ करतालो तेन्ना प्रमाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटवण्यो करूंक तांच्यान जातालें जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्या आनी जेरुसलेमांच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक मांडटल्यो तशें आतां तो तांकां मांडटल्यो देवाचें उतार हें Maimewan Raja Serbispor Somito Konto Maimewan Raja Serbispor Somito
दारां तुमची बागलां तुम्ही प्राचीन दारांनो मैमेंत रासा तांतल्यान पितर सर कोण तो मैमेवंत रासा सर्वेस्वर सोमितो कोण तो मैमेवंत रासा तो सर्वेस्वर बलिष्ठानी दैरादी जुजानी सैतेवं सर्वेस्वर तो कोण तो मैमेवंत रासा सर्वेस्वर सोमितो कोण तो मैमेवंत रासा सर्वेस्वर सोमितो. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भुरगीं रक्तमासाच्या सैमाची जावन आसता जेजू ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयल्ल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. अशें मरणाच्या भिरांतेन आपली सगळी जिणीभर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका जोड दिली. देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना. तो आयिल्लो अब्रामाच्या संततीच्यांक आदार दिवंक. तशें जाल्ल्यांक सगळ्यांक ताणें आपल्या भावा बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांक पातकाचें बक्षाणें जोडचे खातीर देवाच्या सेवेंत काकळतिवंत आनी विश्वासी श्रेश्ठ हेजाक तो जावंक पावलो. ताणें सोंसिल्ल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच पारकिलो. देखून आतां ताळणें सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो शकता. देवाचें उतारें. हल्लेलुया गाऊया सौम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा ओगडीक उसार्या. हल्लेलुया गाऊया सौम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा ओगडीक उसार्या. दिवो अनुभवर्त्यांक उस्वार दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची. हल्लेलुया गाऊया सौम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा ओगडीक उसार्या. हल्लेलुया गाऊया सौम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा ओगडीक उसार्या. सर्वस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. मोइसेच्या नियमशास्त्रा प्रकार मुरयेच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फरमायलेल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत येतलो. नितीवंत आनी देव भिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाचे उदारगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मा आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ल्या करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियावन त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो.
सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी, कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. सरपर्ज आमकां तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची. सिमियावन बाळका विशांत सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापाय विस्मीत जाली. तवळ सिमियावन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एकादारीचे तालवारी परी तुजें काळीज पापशितालें. वो बाळोक इस्रायलान सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक खारान जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतलीं गुटाची चिन्नां भायर पडटलीं. थंय आन्ना नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती अशेर कुळयेची, फानवेलीची. ती आतां चड उतार प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणें करीत देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्घां दिवंक लागली आनी जेरुजलेमाचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सुमेस्त लागीं बाळका विशान उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें तें सक्कड तांणी कर्ण जाताच गलियेंतल्या आपल्या नजरेत शाराक ती फाटीं आयली. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जानवान भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भावानो आनी भयण्यानो, हे धडोत आमी प्रस्तावना आयकलें. आज कसलें फेस्त आमी आचरण करता? जेजूक वा सोमिया जेजूक तेंपलांत भेटयलेलें फेस्त आमी आचरण करता. कितल्या जाणांनी भुरग्यांक पवित्र स्नान दिताना पळयलां? मुस्तनांनी पळयलां वय की न्ही? पवित्र स्नान हांगाची जाल्या उपरांत एक रीत आसा. खंयची ती रीत? पवित्र स्नान जाल्या उपरांत निमाणें एक रीत आसा, आमी पाळटा ती. खंयची ती रीत? भुरग्याक आवयान आल्तरीर दवरता आनी आवय वचून भुरग्या लागीं मागणें करता आनी थोडे फावटी इल्लेशे पयशेय दवरतात थंय. आनी ताच्या उपरांत मोदोन वचून त्या भुरग्याक अन्न येता, मागणें करता आनी ते अन्न येता. आतां ही रीत कित्याक आयल्या? ह्या रितीचो अर्थ कितें मोगाचें न्हू? आयच्या फेस्ताक आनी त्या रितीक एका लेखान अर्थ आसा म्हणयत. आज आमी सांगलें सोमियाक तेंपलांत भेटयलेलें फेस्त आनी ह्या फेस्ता संदर्भी 2 संगती आमी नियाळ करता. एक जेजूक तेंपलांत भेटयिल्लें, दुसरें मुरयेच्या नितळपणाचो दीस तो. कित्याक मुरी एका भुरग्याक जल्माल्या उपरांत तिंका तेंपला घेवंक नातल्लें. ते अशुद्धपणाचे दीस म्हणलें ते चिंताप आसलें जुदेव धर्मा प्रकार. आनी त्या देखून हो दीस तेंपलान भेटोवचो नितळायचो दीस, नितळ जावचो दीस. आनी त्या देखून तांणी ती रीत पाळोवंक आसली मोगाचें. त्या देखून आतां जुदेव धर्मा प्रकार वा मोइजेच्या नियमा प्रकार मालगडो चरको भुरगो देवाक समर्पण दिवंक आसा, तो देवाक भेटोवंक आसा आनी त्या देखून ताचें समर्पण देवाक करूंक आसा मोगाचें. आतां मालगडो चरको भुरगो देवाक समर्पण करूंक आनी त्या देखून त्या चरक्या भुरग्याक तेंपलांत भेटोवंक आसलें आनी त्या देखून आवय बापाय तेंपलाक अन्न येतली. आतां त्या भुरग्याक पाटिंगे जाय जाल्यार, तो भुरगो परत पाटींग कानगे जाय जाल्यार एक मागणें भेटोवंक आसलें. दुसरें जे कोण याजक आसले ताच्या कुटुंबाक 5 शेकेल पयशे दिवंक आसले आनी त्या मरीपात त्या भुरग्याक परत कुटुंबाक पाटिंगान घेवचो. नाजाल्यार तो भुरगो देवाक समर्पण केल्लो. आमी पोरण्या सोल्ल्यान पळयता थंयसर सामुएलाक एली लागीं समर्पण केल्लें आनी सामुएलाक एलीक याजक समर्पण केल्लें आनी सामुएल थंयच रावतलो. कित्याक तो देवाक समर्पण केल्लो, देवळांत रावतलो.
आतां खंयच्या एका भुरग्याक फाटी परत कुटुंबाक काणगे जाय जाल्यार तांच्या मोइजेच्या नियमा प्रकार मागणी अर्पोंक आसले आनी 500 शेकेल रुपये ते पयशे अर्पोंक आसले आनी त्या मारिफा त्या भुरग्याक फाटींगान घेतले. आतां त्या देखून तीच रिवाज एका लेखान आमी आजुनी पाळना आसा. भुरग्याक आल्तरी दवरता, देवाक समर्पिता आनी थोडे पयशे थंयसर दवरतात, परत त्या भुरग्याक आमी आन्न येता, आमच्या घराक आमी आपोवन व्हरता मोगाचें. ही रीत सांप्रदायिक तावन देंवन आयिल्ली. आनी आजच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजूक त्याच प्रकार थेंपलांत भेटयिल्लें मोगाचें. आतां हें आदिमागात प्रवाद केल्लें हाचे पयले वाचप मालाकी प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें. आनी मालाकी प्रवादीन थंयसर सांगलें, तुमी सत्तात तसो मी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो. तुम्ही चिंतनातल्या घडये आशेनातल्या घडये ताचें समर्पण जातलें. आनी थंयच ह्या जेजूक थेंपलांत भेटयलेल्या वेळार थंयसर जालें मोगाचें. त्या देखून ताची माय बाप थेंपलाक भेटोवंक अन्न आयिल्ल्या वेळार सिमियोन त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी कितें म्हळें, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचोंक दी, कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी. आदी म्हाका बसवणी केल्ली आनी आतां ती बसवणी तुवें पाळ्ळी आनी त्या देखून म्हजो हांव हांगासर आसल्याक सार्थक जालें. हांवें ह्या संवसाराच्या उजवाडाक हर एकल्याच्या जिविता उजवाड दिवच्याक ह्या संवसाराच्या उजवाडाक हांवें देखलो, म्हज्या हातांत हांव घेतलो, म्हजें जिवीत सार्थक जालें म्हणून समाधानाचो स्वास ताणें सोडलो मोगाचें. आनी त्या देखून देवाची बसवणी पूर्ण जाल्लें ताणें थंयसर मानून घेतलें मोगाचें. एक तें आज घडीत आमी नियाळटा. दुसरें थंयसर सिमियोन मुरयेक सांगली उतरां आमकां आयकोंक मेळ्ळीं. पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार कसो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एकादारीचे थालवारी बरी तुजे काळीज वापसयतले. म्हणजे त्यात घडये समर्पणाच्या दिसा सिमियोन ते प्रवाद करून ती उतरां सांगली, ओ भुरगो, साबारांक पडोवंक साबारांक उठोवंक कारण जातलो, साबारांक जिवीत दिवंक उजवाड दिवंक शकतलो. मुरये मायक त्या घडये कितें सांगलें तें कळोवं ना मोगाचें. पूण ती उतरां सरी जाल्लीं आयच्या दिसा दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलीं. जेजून ताचें जिविताचें बलिदान भेटयलें मनशा कुळा खातीर, मनशा कुळाक पातकांतलें गुलामपणांतलें सोडोवच्या खातीर आनी मनशांक जिविताक उजवाड दिवच्या खातीर. आनी जेजूचें जिवीत उजवाडाचें कशें म्हणलें हाजे दुसऱ्या वाचप सांगता. थंय सिमियोनच्या प्रवाद केल्लो ती उतरां पूर्ण जालीं. आनी अशें जेजूचें जिवीत आपणा खातीर न्ही, जेजूचें जिवीत मनशा कुळाच्या बाचावी खातीर म्हणलें थंयसर प्रवाद केल्लें आमी तें पळयता मोगाचें. तरी करून जेजू देवाळांत भेटयिल्लें समर्पण केल्लें आनी त्या मारिफाताचें जिवीत मनशा कुळाक समर्पण केल्लें घडीत आमी नियाळ करता. हें पयिल्लें मोगाचें. दुसरें हांवें सांगलें मुरयेच्या नितळायेचे दीस. मुरयेक तें अशुद्धपणाचें तें कितें आसलें बिरू तें कान नितळय जावन त्या मागीर परत थेंपलाक येवंक थेंपलांत जे कितें बली भेटोवंक आसली वा कितें समर्पण करूंक आसलें ताचें करचें. आनी हाका एक रिवाज आसली. थंयसर एका शेळयेक भेटय जाय आसलें, नाजाल्यार एक जोड कौड, नाजाल्यार आमी आयकल्लें बरें पारव्याची पिलां, 2 पारव्याची पिलां तें अर्पूंक आसलें नितळायचो संकेत जावन. आनी तें तांणी केलें मोगाचें. हांगासर आमी पळयता जुजे आनी मोरी जावंक बरो तो देवाचो पूत जेजू जाल्यार जुदेव संप्रदाया प्रमाणे मोइजेच्या कानुना प्रकार कितें फरमायलां तें सगळें पूर्ण करतात. आनी जें कितें करूंक आसा धर्म प्रकार तें एक संगती तें करतात, पाळतात. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, पापा बेनेडिक्ट 16व्यान हें घडीत उल्लेख करतना म्हणलीं ती उतरां म्हाका उडास येता. तो म्हणालो, पोरण्या थेंपलांत नवो थेंपल भितर सरलें. पोरण्या थेंपलांत नवें थेंपल भितर सरलें. ताचो अर्थ कितें? जेरुजलेमाचें थेंपल तें पोरनें थेंपल, पूण ह्या थेंपला भितर नवें थेंपल कोण? जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त नवें थेंपल भितर सरलें आनी पोरनें ताणें कान नवें साव हाडलें म्हणलें. आनी ताका लागून जेजूनी म्हणली तीच उतरां, हें देवळ तुमी मोन घाला, 3 दिसांनी हांव तें देवाळ उबारतलो.
कित्याक आपुणूच देवाचें देवाळ म्हणलें जेजूनी ताजें जिवीत आमारी पात तें परगट केल्लें सिद्ध केल्लें मोगाचें न्हू. तर आज हें फेस्त आमी संभ्रमतना मोगाळ भवनां आनी भयणीनो कितें आमकां उगडास करता, कितें संदेश दिता. पयिल्लें हर एका येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमचें समर्पण देवाक जाता मोगाचें न्हू. हें हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवा मंदिरांत येवन येवकरिस्ताचें बलिदान आमी भेटयतना देवाक आज आमी आमकांत भेटयता. आमी देवाक सेरवाल्लीं, आमी आमकांत देवाक आमी समर्पण करता. तरी मोगाच्या भवन आनी भयणीनो हर एक येवकरिस्त आमकां अर्थ भरीत मोगाचें न्हू. हर एक येवकरिस्त आमकां मोलादीक मोगाचें न्हू. कित्याक हर एका येवकरिस्ता वेळार आमचें समर्पण आमी देवाक करता मोगाचें न्हू. विविध रुपांनी आमी आमचें समर्पण आमी देवाक करता. आनी तारी आमी केदाळय मोतींत उडासान दवरचें. आमी देवाक समर्पिल्लीं, आमी देवाचें म्हणलें आमी ते सदांय आमच्या मोतींत आमी उडासान दवरूंक आमी प्रयत्न करचे. हें आमच्या जिवितान घडा जाय मोगाचें न्हू. दुसरें पापा फ्रांसीस आमकां ह्या फेस्ता संदर्भी म्हणटा की मालगड्यांक आमी गौरव दिवचे आनी मालगड्यांची जाणवाय तांच्या अणभोगा मारिपात, जिविताच्या अणभोगा मारिपात आपणायलेली ती ग्रेस्त म्हणटा बाबसाहेब. आनी त्या देखून पळया थंयसर थेंपलांत जेजूक भेटयलें कोणाच्या सिमियांच्या हातांत हाण्णा प्रवादीन थंयसर आसले आनी तांणी सांगली उतरां प्रवाद मुर्यमायन जुजेन आयकली मोगाचें न्हू. आनी जेजूक त्या मालगड्यांच्या हातांत समर्पण केलें. आमच्याय कुटुंबांनी आमी मालगड्यांक गौरव दिवचे, मालगड्यांक आमी उलयचे, मालगड्यांची ती अणभोग आमच्या जिवितान आमी घेवंक आमी आमचें जिवीत त्या अणभोगांत ग्रेस्त करूंक आमी प्रयत्न घेवचे. थोडे फावटी आज आमच्या कुटुंबांनी पळयता आमच्या नात्रांक ल्हान भुरग्यांक मालगड्यां कडेन आबा व्हडली माये कडेन मालगड्यां कडेन वचोंक सोदना, उलोवंक सोदना, तांचे सांगता बसोंक सोदना. ना, मालगड्यांची जाणवाय ती ग्रेस्त मोगाचें न्हू. त्या देखून भुरग्यांनी ह्या नात्रांक आजये कडेन आज्या कडेन धाडचें, तांकां दिवचें आनी तांची देवबिरांतीची उतरां भवार्थाची उतरां भुरग्यांच्या कानांनी पडचीं. हें गरजेचें मोगाचें. आनी भुरग्यांतय ह्या ल्हान भुरग्यांतय मालगड्यांक गौरव, आवय बापाय गौरव हें लिसांव आमी शिकयचें. हें फेस्त आज आमकां समजूंक प्रयत्न करता. त्या देखून पापा साहेब पापा फ्रांसीस ह्या दिशेन आमकां जागोवन दिवंक आमकां प्रयत्न करता मोगाचें न्हू. तिसरें जावन आसा आमी सांगलें आमी देवाक समर्पण केल्लीं आनी त्या देखून आमचें आजारपण देवाच्या हाजरेंत हर एक पटी आसा जाय. तशें म्हळ्यार आमी पयलो जागो पयलो मान देवाक दिवचें. आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत मागणें देवास्पण हें गरजेचें. साक्रमेंताचें आराधन वा साक्रमेंताचें आचारान अंतू आमी भागीदार जावचें तें गरजेचें. आमी देवाच्या आजारपणांत आसा जाय जाल्लीं, देवाक समर्पण केल्लीं हें आमी सत वळखून घेवचें. आनी ताका लागून कितलो वेळ आमकां मेळटा तितलो वेळ देवाच्या आजारपणांत आसचें आनी प्रत्येक जावन तें मागणें देवास्पण देवाचें उतार आमी वाचचें, नियाळ करचें आनी त्या मारिपात आमचें जिवीत आमी ग्रेस्त करचें गरजेचें. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो हे मिसाच्या बलिदानाक आमी आयिल्लीं. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक परत फुडें आमी वेता आसतना आज आमचें नव्यान समर्पण आमी करया मोगाचें. आज परत आमचें समर्पण जालां, त्या समर्पणा प्रकार जियोंक आमी सुकोवन पडल्या जाल्यार आज आमचें नव्यान समर्पण त्या देवाक आमी करया. आमी देवाक समर्पिल्लें म्हणलें आमी वळखून घेवया आनी चड आनी चड वेळ त्या देवाक दिवंक देवाच्या आजारपणान करसूंक आमी प्रयत्न करया आनी त्या मारिपात आमचें जिवीत नंदन करया, अर्थभरीत करया आनी तेच करपा तेच देवळांत समर्पण केल्ल्या त्या सोमयात तावन आमी मागोवन घेवया. आमीन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर पदवेदार बाबतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमयाचे जो क्रिस्ता सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुतो सर काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपजलो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैंबाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडून बसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी आमकां मरयेचे उदारीत आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच पिलाते घाल ताका कुर्सार मारलो
ताणें कश्ट मोरान सोंसलें आनी ताका आनीक केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो, सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मनशांची मनशेबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडके 100 वर्सां आसना. आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तो निप्स जाला. बापा आनी पुता बराबर ताका समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदतावरी स्थापलेले देव सभे सत म्हणटा. पातक्यांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण म्हणटा आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवनपणा आनी सस्नाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमी देवाक समर्पीत जाल्लीं जियोंक आनी प्रत्येक जावन ह्या संवसाराचो उजवाड जावन जेजू खऱ्या उजवाडांत उजवाड जावन हेरांक तो उजवाड दिवं जाय असली कृपा ह्या भावार्थ्यांच्या प्रार्थना रुपी आतां आमी मागून घेवया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी तशेंच सर्व लायक भावार्थ्यांनी आपले समर्पण आनी ताका साजिल्ले मिसांव समजून घेवन त्या प्रमाणे जिवन संवसारांत उजवाड जावन पडजळ अशें कर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशांतल्या आनी आख्या संवसारांतल्या फुडाऱ्यांनी समाजा खातीर आपले समर्पण समजून जियेशें आनी ह्या मारिफात संवसारांत बरेपण तशेंच शांती राज करूं म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या पिडेस्तां बरी भलायकी दी आनी तांची सेवा करच्या भलायकी शेतांतल्या सर्व वावरड्यांक समर्पणाच्या स्पिरितान बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. तुजे आपोवणें घेवन येजक तशें धर्मीक तरबेतीक गेल्ल्यांक तांच्या समर्पणान तीर दवर. लग्ना जिवी जियेतल्या भावंडांक तांच्या समर्पणान सांबाळ म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक तांच्या शिकपान तशें फुडार सोदचे जबाबदारेन सडीत समर्पणान सांबाळ म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा भोंवती जमलेल्या आमकां पिरगजगरांक आमचे पिरगजेतय समर्पीत कर. आमच्या वाड्यांनी तशें कुटुंबांनी मोग एकवट सडय म्हूण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. मोगाच्यानो पापा जुवांव पावल दुसऱ्यान हो दीस धर्मिकाच्या समर्पणाचो दीस जावन आचरण करूंक आमकां उलो दिल्लो. त्या देखून एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमची वैयक्तीक मागणी सुमयाच्या पांयांतळ आमी उबारतना आमच्या फिरगस कुटुंबांत उब जाल्ल्या सक्कड धर्मीक भावा भयणी खातीर ह्या जगां खातीर तशेंच धर्मीक भयणी खातीर आमच्या फिरगजेंत आमच्या कुटुंबांत आनी प्रत्येक जाण आमच्या फिरगजेंत सांत डॉमिनिकन कॉन्वेंट आसा धर्मिका तांचें समर्पण तांणी देवाक केलां. तांचें समर्पण जियोव करपा विशेश तरान सुमी तांकां लाभोवन दी म्हणून आमच्या कॉमेंटांतल्या सिस्टरां खातीर तशेंच आमच्या फिरगजेंत आमच्या कुटुंबांत आमच्या फिरगजेंत आसच्या ह्या जाका धर्मिकां खातीर एक घडीभर विशेश जावन आयच्या दिसा आमी मागया. हाच्या संगता आमची वैयक्तीक मागणी सुमयाच्या पांयांतळ समर्पण करया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. ह्या दिसांनी नव्यानंत लग्न जाल्लीं जोडी तांचें समर्पण तांणी देवाक एकामेकाक केलां. तांचें काजारी जिवीत बरें जियोंक सुमी तांकां कृपा दिवं दी म्हणून ह्या जोड्यां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, सुमया जेजूच्या तेंपली पेटोवण्याची परबाद संभ्रमतना आमी हर एकलें देवाक समर्पण केल्लें म्हणलें हो संदेश आमकां मेळ्ळा. ह्या खातीर आज आमी तुका अर्गां दिता दिन वाचता. तर आमी हर एकल्यांनी आमच्या बाप्तिस्माचें समर्पण आमी सदांच उडास दोवन तें समर्पण जियोंक एकामेकाच्या जिविता उजवाड दिवंक आमकां कृपा दी. आज आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. आमकां कितें गरज आसा तूं फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. घेव आयल्या काणिको तुझ्या पांयां ताळा मानून दईन की त्यो बापा आमच्या मोगाळा.
रचणारा समर्पित हांव तुका हुंडो गोवाचो मनशा वावरान केलो मेंतो दिलो म्हज्या मोगाल भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या मने अख्ख्या पवित्रच्या देवाक सर्वस्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या सर्गींच्या बापा, कातावीन शेळी जावन तुज्या पुतान संवसाराच्या सोडवणे खातीर तुका आपणाचीच बली भेटोवणी दिवची म्हण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनी दाका वायन बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी. अशें तसो आमच्या हातांनी भेटोवंक लायताय तें बलिदान तुजे महिमेक आनी आमच्या आदवाक उपकार म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कित्या तुजे सारको एकलो सोपूत तुजो सासणीक बागेली तुज्या महिमेचो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरान भितर सरलो. व्हडा मोगांत जावंका मायेन आपल्या बाळका तुका समर्पिलो, तसो अभिमान इस्रायल परजेचो आनी उजवाड सर राष्ट्रांचो आनी पवित्र आत्म्यान ताका परगट केलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सोडवंदराक संतोशान आमी मेळोंक वेता आनी दुता भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. होवी 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सरकानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धरून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोंसोंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो
ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाळस, नव्या आनी सासणी कराराचें येरागान पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान. Bavart sogun परगटया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनः जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही वात्रेता. बापा जेजूच्या मोनासो आनी पुन्हा जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडोवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगरी ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजे परजळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामोरये देवाचे माय सांगाता, बगेवन झुजे ती सोपती, बगेवन दमदतां सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेसून शिकयल्या उतरांनी बापाक उलो मारया, बापा कडेन कृपा मागया. आमी हरी एकली समर्पण केल्ली त्या भाशेन जियोंक जाय आसली कृपा, बापाच्या खुशे प्रमाणे जियोंक कृपा बापा लागीं आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतलें, विघ्नांतलें, वायटांतलें, पिडेशिडेंतलें आनी सर तरेच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याक येतो वाटाय. कित्याक जोडपी पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सोम्याची शांती एकामेकांक वांटून घेवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळयात ओ जेसू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाका पयला आमी सुभागी सुमया तुवें म्हजे येवचे म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सेवच्या काळीजे यात्रेता मोगाळ सोम्याची जुराया ही तू म्हज्या काळजांत दुनिया रादोस येण्या तुज्या तुका सेवच्या काळीजे यात्रेता मोगाळ सोम्याची जुराया ही तू म्हज्या काळजांत दुनिया रादोस येण्या तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोज्या. एक घडीभर आमच्या दोळ्यान आमपिया नीट आमी बसया आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. सोमयाक एक घडीभर आमी अर्घां दिवया. तसो जेजू तेंपलान भेटयल्लो आमच्या काळजांत आयला आमचे सांगात तो आसा आमी हरी एकलीं ताका भेटयलेली आमी हरी एकलीं ताची त्या देखून आमचे सांगात तो हरी एका दिसा रावता आमच्या ह्या कूड म्हणल्या तेंपलांत तो आसा आमचे जिवीत हरी एका दिसा तो सोलोवन व्हरता कितलें बरें आमकां करता वायटा विघ्ना अवघडांतलें राखता सांबाळता निरंतरी सांगात तसो मोग आमकां दिता केदें व्हरतें भाग आमचें आमी हरी एकलीं ताची आनी तो आमकां गणान आनी मानान लेखता आमी ताका मोलादीक आमची हरी एकल्याची मोगान जतन करता. तसो सोमी आमच्या काळजांत आयला एक घडी ताका आमी अर्घां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया परत आमकांच ताच्या हातांत आमी समर्पण करल्या आमी म्हणया हांव तुका भेटयल्लो हांव तुका भेटयल्लें म्हूण आमी ताका सांगया आमचें सगळें जिवीत ताका आमी दिवया आमचें सुख दूख कश्ट आनवारा पिडा शिडा समस्ये आमचें एक स्वरुपन आनी कितें आठविटें आमी भोगतांव आमच्या दिसपट्या जिवितान हर एक ताच्या पांयांत आमी समर्पण करया. तो आसा तो आमकां आयकता तो आमकां पळयता आमी मागिल्लें दिता आमच्या संगता रावता आमचें परत समर्पण त्या सोमयाच्या हातांत आमी करया आमची जतन कर आमकां सांबाळून व्हर म्हूण ताचे कडेन आमी मागया आमचें जिवीत तुजें म्हूण ताका आमी सांगया आनी हर एका दिसा हर एका घडये हें जिवीत तूं सोलोवन व्हर म्हूण ताचे कडेन आमी मागया एक घडी ताचे कडेन आमी उलोवया. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ आनी विश्वासी बापा बसयलेल्या क्रिस्ताक हातांत धरचे भाग मेळा पर्यान मरण देखसो नाम सिमियांक तुवें दिले बसोनी पाळून ताचे अत्रेक तुवें बागयले
या सर्गीच्या जेवणान आमकां तुज्या भुरग्यांक त्या आमच्या सोमयाक घेवंक तुवें फावो केलें, जाका हांगा कुडी पोशणाच्या रुपान आमी घेतला, ताकाच सर्गी सस्नीक महिमेंत रूप पळोवन बागी जावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. पात्रोन साजुता देवा आमचे पासो विनती कर. पात्रोन साजुता देवा आमचे पासो विनती कर. पात्रोन साजुता देवा आमचे पासो विनती कर. सांजूदता देवाक मागणे या संसारी जेजूचो सैर आणि धर्मद जावन असलेल्या बगेवन जोता देवा, या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडवंदार सोमवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय, ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागाडीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन असलेल्यांचो केरिती शारुती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोवसनी म्हजी गरज नांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. एक घडीभर आमच्या दोळ्यांत आमया आमकां कितें मागोवंक आसा त्या गरजां खातीर आमी मागया. हांगासर आसल्या तशेंच विविध माध्यमां मारिपात ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जाल्ली आतां आराधनान बगिदा जावच्या सक्कड भावा भयणीक सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया, मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर गांवांत तशें परगांवांत आसल्या आमच्या कुटुंबातारां खातीर आमी मागया. आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर, युवजनां खातीर, मालगड्यां खातीर विशेश तरान मागया. सिमियांव आनी अण्णा मालगडी तांकां मान दितना आमच्या कुटुंबांतल्या सक्कड मालगड्यांचो आमी उडास करया. सांजूदता देव तांचे खातीर विशेश तरान विनंती करून दी, तांकां भलायकी बरेपण जोन दिवन दी म्हूण मालगड्यां भाव भयणी खातीर ह्या मालगड्यांच्या जुबलेवाच्या ह्या म्हयन्यांत आज आनी सदांच आमच्या कुटुंबांनी आमी विशेश तरान मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर मागया. ह्या पवित्र थळा घेवच्या हर एका भक्तिकां खातीर, तांच्या तेसावां खातीर, इराद्यां खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र थळाच्या बरेपणा खातीर विविध रितींनी कुमोग दिवच्या, दान दिवच्या हर एका बऱ्या मनाच्या दानी खातीर आमी मागया. दराळ मापान तुमी तांकां आशिर्वादांनी भरून दी, 100 वांट्यांनी तांकां प्रतिफळ दिवन दी आनी सदांच तांकां सांबाळून व्हरून दी म्हूण तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया. म्हज्या मोतीर काळो कान्न म्हजो भावार्थ दंडळोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पद धांवडे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेत हांव तुका उलो मारतां. आशा संडल्या बरोवस तुमचे खेरीदेने तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवातेगी तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून वर. हांवें वडापातींनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमेवन नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वेस्पो देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांगोवन तो तुमकां इपासान आनी काकुतीन वागो. दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमीन. देवाचो एकलोच जेजू क्रिस्त देवाच्या बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे सांगात आसा. तो तुमचे सवय रावन तुमचें संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान रावन तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान रावो आनी तुमची राखण करूं. आमीन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिजांक उजवाडान भरलें. तो तुमच्या देशाचे सर वायट बसमून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमीन. आनी सर पदवेदा देव बाब आनी पद आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवें सदां आसो. वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उपकार. शिगुणाची वाटेन
सोम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो मोजोनेटय बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेडे काडीस हे मोगान तुज्या पेटय कश्टांत आसतना जामो जो आदार होय मोजी करताना दयेन म्हाका तुरा सतावार चलताना मोजे संगीरा अनवारान पडताना सांबाळ म्हाका तुजे गुणाची वाटेन सोम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो मोजोनेटय बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेडे काडीसे मोगान तुज्या पेटय मुखार पुत्रा सोवे हांव कार्मरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवान को सच्चे करुवेन आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन.